हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल जरी आमचे मित्र राजन आर्लेकर असले तरी ह्या घरान ते खूप फावटी खूप काळ दीर्घ काळ येतात. म्हाका दिसता इवन सुरवातीचो काळ जेन्ना आमकां संघाचे 2-3 जाणांक दिल्ले हांव तो आनी श्रीपाद खास करून तेव्हा ह्या खोलयेन आमी रातभर बसल्यात आनी मागीर हांगा न्हिदप शिदर घालून. त्यामुळे स्मृती ह्यो आसाच. मनीस कितल्याय उच्च पदाचेर पावलो तरी जुन्यो गोश्टी ह्यो उजळणी करपाक ताका आनंद दिसता. आनी खरें राजन बाब हिमाचल प्रदेश राज्यपाल म्हणून गेल्या नंतर तशें आमकां गोंयकारांक आनी आमकां मित्र मंडळीक तशें क्वचितच मेळटा. चतुर्थीक गोंयकार खंयचोच रावना त्यामुळे चतुर्थीक आयिल्ले. ताणें काल आपली चतुर्थी आटोपली, 1.5 दिसाक पावयली आनी आज ते हांगा आयले. म्हाका खूब बरें दिसलें. लक्ष्मीकांताच्या घरा येवप म्हणजे म्हाका आमच्याच घरा येवप अशें दिसता सदांच. तशें आतां ताणें सांगलें तशें अनेक फावटी हांगा बसल्यात पार्टीच्या कामा बद्दल, खंय कितें केलें आमी, खंय कितें चुकलें हाजो विचार विमर्श आमी हांगासरच केला. खूब वर्सां आमी काम बरोबर केल्लें आसल्या कारणान लक्ष्मीकांत आनी हांव आमी एका खूब बरे बरोबरचे कार्यकर्ते आनी मित्र म्हणून गेली अनेक वर्सां वावुरतात. आतां हांव जरी हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल जरी आसलो तरी आमचे मैत्रीन तसो खंड पडूंक ना. त्यामुळे ती पयस जरी असलें तरी सुद्दां मित्रता कायम आसा. आनी त्याच भावनेन आमचें हें घर ह्या भावनेन हांव हांगासर आज आयिल्लो आसा. आमची चवथ जाली आनी आतां हांगासर लक्ष्मीकांताच्या घरा सदांच 5 दिसाचो कार्यक्रम हें आसता गणपती. ताजें तशें हांगासरल्या सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्हडलें स्थान आसा. ताजे बद्दल आमकां सगळ्यांक सदांच अभिमान आसा आनी आमी ताणें केल्ल्या कामा कडेन कृतज्ञतेन पळयतात. आनी ह्या दृश्टीन लक्ष्मीकांताची आनी आमची मैत्री जी आसा ती अशीच फुडें उरची अशी आतांच गणपती कडेन हांवें तीच प्रार्थना केली आनी तीच आमची इच्छा आसा. माझी आसात ताजी आसतली हाजे बद्दल म्हाज्या मनान दुबाव. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.